या तळ्याच्या वयरसून आमचे जे हे असले दुकानकार असले बारीक गाडे घालून आपलो संवसार चलयतालो आणि तेन्ना तांकां प्रॉफिटूय बरें जातालें। पूण फाटल्या 2 वर्सांक जो पयलींचे सरकार म्हणजे भाजपचे सरकार असले फावंडेशन स्टोन घातलो आणि हे सुशोभीकरण करपाचे तेंच्यांनी घेतले। पूण मयाचे जे नागरीक आसा ह्या वाड्या वयले तांकां कोणाकूच विश्वासान घेनासतना हो प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी हात घातलो आणि हांगा जी दुकानां आसा ती सगळी काडून उडयली। दोगांचे कोऑर्डिनेशन पंचायतीक घेवन जालें की हांगा चालू करतना वयर दुकानां तुमकां घालून दिता म्हणून, पूण आजून पर्यंत दुकानाचो फाटलो आमदार काय उलयनासलो। आणि ह्या आमदाराक आमी आतां रिसेंटली ह्या दोनूय भटवाडीचे लोक मेळोन ताका सांगलेलें आसा की तूं ह्या हितून लक्ष घाल आणि आमची जी दुकानां आहा ती आमकां पार्किंगाक दी म्हणून हातीन घेतला तो कंप्लीट करता। इनॉग्रेशन करच्या पयलीं हे जो कोणाचो आमच्या लोकांचो जो प्रश्न आसा गाड्याचो संदर्भान जावं जॉब्स आनी कितें हितून लक्ष घालचें आणि तो सॉल्व करचो। ज्या पद्दतीन सगळ्यांक विश्वासान घेवन हो प्रकल्प सुरू जालो असो दिसून येता। नाजाल्यार आमी आमच्या आमदाराक सांगलां आमी कितें ते स्टेप घेतले ते हे जे मय तळें आसा न्हू ते अख्ख्या मया खातीर आसा आणि जो पर्यंत हे उसपा ना आणि तेजी जेन्ना जो पर्यंत जो हे काडिना तो सगळो पानाक भरलेलो आहा तो हे गाळ तो पर्यंत हेका उदीक जावचें ना आणि मयाकारांक आमकां शेत कुळागर हें आहा न्हू ते आपणाक करूंक मेळचें ना आमकां। त्या खातीर हांव गोवोरमेंटाक इतलें सांगूंक सोदतां की पयल्यान पयलें हें उसपोवन दिवपाचें आणि त्या नंतर फुडले स्टेप घेवपाचे। गाडेकारांनी वचोन आमदाराक गाठलो। आमची लास्ट टायमची जी मिटींग जाली हांच्या बरोबर लोकल वाड्या वयल्या भुरग्यां बरोबर तेन्ना त्यांनी जे प्रश्न ताणें मांडलेले ते आमी सांगिल्ले की बाबा हांव हे तांचे जे कितें तांचे मनान आसा तांचे जे कितें प्रश्न आसा ते आमी गव्हर्मेंटा पर्यंत व्हरतले। ते आमी हांव CMA कडेन आनी आमचे गव्हर्मेंटाचे जे ऑफिसर आसा तांचे कडेन व्हरतलो हे त्या प्रमाणे आमी गव्हर्मेंट कितें म्हणटा त्या प्रमाणे ठरया। प्रुडंटा खातीर उदय परब।